क्रिस्त मोगाळ भाऊ आणि बहिणीनो कार्मेल किरण कार्याक तुमकां समेस्तांक हांव मोगाचो स्वागत मागता. आयच्या नियाळाक वांजेल आमी आयकुया. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां, तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मनाचो द्वेश कर. पूण हांव तुमकां सांगता, तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितल्यां पासून तूं मागा. अशें तुमी तुमच्या सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. तो आपलो सूर्यो जशें बऱ्यांचेर तशें खोट्यांचेर उदयसो करता तशें, आनी जशें भाग्यवंतांचेर तशें पातक्यांचेर पावस ओत्ता. तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करतात जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळत म्हूण चिंतात? तितलें सुखाकारी करतात न्ही. तुमच्या भावांक मात्र तुमी सलाम करतात जाल्यार हेरां प्रास कितें वर्थ तें तुमी केल्लें बरें जालें. अनभवर्ती लागून तितलें करतात न्ही. तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो, तशीं तुमी जायचे सर्व बरीं. देवाचें उतर हें वखनी तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्त मोगाळ भावनो बहिणीनो, कार्मेल किरण कार्याच्या वीक्षकांनो, क्रिस्ती आपोवणें, भोव वर्तें आपोवणें, अ टॉल कॉल म्हणटा आमी, उंच आपोवणें. आनी तें आपोवणें आयच्या वांजेला मुखांतर जेजू आमच्या मुखार दवरता आनी म्हणटा, जशें सर्गीचो बाप सर्व बरो तशें तुमी बरीं जाय. इंग्लीश भाशेन आणकी बऱ्या रितीन आसा, बी परफेक्ट एज युअर हेवनली फादर इज परफेक्ट. संपूर्ण जाया, खंयच्याच संगतींनी उणें जायनाकात. संपूर्ण जाया, बरीं जाया, परफेक्ट जाया. देवा बरीं जावंक आपोवणें. न्हय कोण एका मनशा बरी, न्हय कोण एका राया बरी, न्हय कोण एका संगती बरी. देवा बरी जावंक आपोवणें. हें आज आमी समजून घेवंक आमी प्रयत्न करया. भावनो आनी भयणीनो, बरीं जाया. जशें सर्गीचो बाप बरो तशें तुमी बरीं जाया. खंडीत जावन आमा हर एकलें बरेंपण आसा. हर एकलें न्ही थोडें बरेंपण आसाच. कितलो व्हडू चोरी तो जावं दी, वायट मनीस जावं दी, थोडेंपणी बरेंपण आसा. पूण आमचें बरेंपण जायते फावटी भायलें दिसचें बरेंपण, पूण तें निजायकी आसचें बरेंपण न्हय. तें दिसता जायते फावटी बरेंपण जें कितें आमच्या भायर दिसता तें निजायकी आसचें तसलें न्हय. दिसच्यांत आनी आसच्यांत फरक आसा. जायते फावटी आमी बरेंपणाचो वेसपांग करता नीज बरेंपण नासतना. बरीं उतरां उलयता पूण भितर कुसडाय आनी कितें करंदाय आनी कितें आसता, पूण भायल्यान बरो लेप सरयता. पूण जेजू आज म्हणटा, तुमी बरीं जाया. बरीं जाल्ल्याचो परिणाम जावन तुमी बरें करूंक शकतल्यात. सो पयलें बरें आसचें बरें. बरो रूख बरें फळ दिता. रूख बरो आसा जाल्यार बरें फळ हेजेच. तूं बरो जाताय तर जाल्यार तुजे तावन बऱ्यो करण्यो जातल्योच. देखून बरें जावचें पयलें मेळटा. बिकमिंग गुड or being good is the principle, is the background, is the basis on which doing good is resulted. ह्या खातीर भावनो आनी भयणीनो, आमचें बरेंपण थोड्या निदर्शना मुखांतर आमी समजून घेवया. दाखल्याक आमी काजारांक वेता आपयता, फंक्शनाक वेता, फंक्शनाक आपयता. आज जेजू म्हणटा, जर तुमचो मोग करतल्यांचो मात तुमी मोग करतात कितें फायदो? तुमकां आपयतल्यांक मात्र तुमी काजाराक आपयता जाल्यार कितें फायदो? आनी कडेन जो म्हणटा, देखून कोणाक फारीक करूंक जायना पळय तांकां आपया. हाचे वेतलो वेळ आमी नियाळ करया. हांगा फोकस कितें? आमी काजाराक आपयतना, ह्या काजाराक वेताना फोकस कितें? फोकस म्हळ्यार केंद्र कितें? सेंटर कितें?
आदी हांवें ताच्या काजाराक वचून कवर दवरला देखून ताका पयजे हांगा फोकस कितें फोकस कवर कवर म्हळ्यार पयशे दवरल्यात हांवें ताच्या कार्याक वचून देखून म्हज्या कार्याकय तो येवन पयशे दवरून दी फोकस न्हय ताणें येजे न्हय हांवें वचचें न्हय मोग न्हय ताच्या संतोशान हांवें वांटो घेवचें आनी हांवें वचून ताचो संतोश सडीत करीचे बगर पयशे केंद्र हेर सांगते न्हान म्हूण सांगना मूळ हांवें कारण पयशे जाता आतां कशें आसा आतां आमी कवर दवरना कवराची गरज ना आमकां खूब बरें आतां ताच्या काजाराक 1000 जण आशिल्ले म्हज्या काजाराकय 1000 जण जायचे देखून हांव आपयतां न्हय मोगान आपयतां म्हज्या काजाराकय जायतो लोक येवं दी म्हज्या फंक्शनाक जायतो लोक येवं दी त्या कारणाक हांगा केंद्र कितें हांव केंद्र म्हजें केंद्र न्हय हांव ताच्या मोगान आपयतां बगर म्हज्या मोगान ह्या एका रितीच्या स्वार्थान हांव आपयतां पावून न्ही भयणीनो आनी एक कारण म्हूण येता आमी आपोवचें ह्या वेचें ताणें आपयलां न्ही देखून दक्षिणेक पडून येचें न्हय मोगान येचें ताणें आपयलो म्हळ्यार दक्षिणेक बा कितलीं प्रोग्रामां कितलीं फंक्शनां कितलीं काजारां पुरो जालें वचना जाल्यार तांकां बेजार जाता न्ही देखून दक्षिणेक पडून येचें न्हय पुरत्या मोगान न्हय सपोर मोगान येचें ताच्या बऱ्या त्या कार्यांत वांटो घेवन ताका आशिर्वाद मागचे वसाचें न्ही दक्षिणे पडून वचना जाल्यार कोणी खालें म्हणटात कोण ना तो काय मागीर करता कोण ना दक्षिणे पडून आपोवचें कितें आमी अरे ताका 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 आपूण हाका आपयना जाल्यार बेजार जायना तो मागीर तोंड बुगोवन बसूंका देखून दक्षिणेक आपोवचें परत्यान निजायकी मोगान जें कितें आमी करता म्हणून बैलान लेप मारता तो लेप मात उरता नीज जावन मोग ना दक्षिणेक ह्या म्हज्या स्वार्थाक लागून आमी आपोवचें आनी असल्या कार्यक्रमांत आमी भाग घेवचें आनी ह्या खातीर भाऊ आनी भयणो आमच्या कार्याची दार उसाळल्या देखून जेवणाक जातां वचून पावचें जेवचें धांवचें केंद्र जेवण पोट मात्र हेर सांगते न्हय वचून फोटोक रावचें फोटो काडले जेवलो गेलो पूण निजायकी त्या मोगांत वांटो घेवंक कोणाक फुरसत आसा कोणाक आसा ना कित्याक स्वकेंद्रीत जाल्या आमी भाऊ आनी भयणीनो आमचो मोग जर आमी सारक्या रितीन वारोवन पळयता जायतो मोग स्वार्थाचो आनी ह्या खातीर ताका मोग म्हणून वळोवंक आमी नाफो कित्याक मोग जावन आसा देव आनी त्या मोगांतय स्वार्थ ना खंय मोग आसा तातूंत स्वार्थ भरसूंक साध्य ना एकच तो स्वार्थ ना जाल्यार मोग दोनी एकांतच येवंक साध्य ना बरसना देखून स्वार्थी मोग म्हणून सांगचें पळय तें सारकें न्ही तो स्वार्थच ताका मोग म्हणून बेश्टे लेप कित्याक मारताय हें आमी समजून घेवचें देखून भाऊ आनी भयणो आज जेजू म्हणटा जशें सर्गीचो बाप सर्व बरो सर्व संपूर्ण तो मोग करणार तशें तुमी जाया निस्वार्थी जाया आतां देवाचो मोग जेजू वलायता आपणाचो पावस बऱ्यांचेर तशें कोट्यांचेर धाडटा आपणाचो सूर्य बऱ्यांचेर तशें कोट्यांचेर उदयसो करता खंयच्या तरेतीन इन्फ्लुएंस जावन न्ही ती बरी म्हणल्या खातीर सूर्य उदयसो करता न्ही तूं बरो म्हणल्या खातीर हांगा पावस येता म्हूण चिंती नाका आमकां कोडयाळाक बरो पावस येता आमी बरी पूण थंयच आमच्या उत्तर कन्नडांत जावंक पुरो रायचुरांत बಳ್ಳारींत ताणें पावस ना देखून ती खोटी मनशां त्या खातीर येना म्हूण चिंती नाका म्हाका बरी भलायकी आसा देखून देवान म्हाका आशिर्वाद दिला हांव बरो म्हणल्या खातीर पूण त्या मनशाक पिडा पळय ताका कॅन्सर आयला कित्याक तो खोटो मनीस सॉरी देव तशें करिना खंडीत जावन देवा थंय आमी पयल्यान मानून घेवचें सर्व बरेंपण आसा संपूर्ण बरेंपण आसा ताचें थंय काळोख ना जो हांव आपल्या पयल्या पत्रांत पयल्या अध्यायाच्या 5व्या वाक्यान म्हणटा देव जावन आसा उजवाड ताचें थंय काळोख ना ताचें थंय शिराप ना ताचें थंय उणेपण ना ताचें थंय संपूर्णता आसा बरेंपण आसा भाऊ आनी भयणो जायते फावटी आमी करची चूक आसा ताणें फाड केला म्हणल्या खातीर देवान ताका शिक्षा दिल्या हें सुदैवांचें चिंतापी जावन नाशिल्लें कितें पिराय शिराय आयिल्ल्या बरा ताणें वायट केलां ताणें फातर केलां म्हणल्या खातीर ती शिक्षा दिल्या आमी तें चिंताप आमच्या मतींतल्यान पुसून काडचें देव खंडीत जावन थोडे फावटी आमच्या जिवितांतलें उणेपण वापारन आपणाक कसं दिवंक सकता आनी आशेता जावंक पुरो ह्या दिसांनी आमी आयकोन आशिल्लें वाचप एलिया प्रवाद्या विशयांत
इस्रायलाचेर पावस दिनासतना देवान आपणाची महिमा प्रगटची, कित्याक ते बालाची पुजा करताले आनी बाल गॉड ऑफ फर्टिलिटी म्हळ्यार फुलां फळांचो देव म्हणून ते वाखाणताले. देखून देव म्हणटा जर बाल तुजो फुलां फळांचो देव तर तो फुलां फळां येवच्या बरी करून दी. हांव पावस धाडनासतना दवरतां. पावस धाडिना त्या खातीर न्ही, तांकां शिक्षा दिवच्या खातीर, बगर तांकां समजोवच्या खातीर. ह्या समजुने वरवीं दोनींनी पांय दवरचे सोडून आपणा थंय येवच्या खातीर उद्देश, बरो उद्देश, त्या वरवीं तो पावस धरून दवरता, दिना. 3.5 वर्सां दिना. आनी केन्ना मनीस सारक्या रितीन समजून घेता, कार्मेल दोंगराचेर केन्ना बाल प्रवाद्यांक सोलवून एलिया खऱ्या एका निजा देवाक रुपीत करता आनी लोक पाती येता, तेन्ना शिरांदरेचो पावस येता. हांगा कितें सांगूंक अशें येता म्हळ्यार देव आमच्या उणेपणा मुखांतर आमकां थोडे फावटी पिराशिरा येवच्या मुखांतर आपणाक उगडापें करता वय, पूण हर एक फावटी पिराशिरा आयिल्ली देवान धाडिल्ली म्हणून आमी चिंतचें न्ही. हर एक फावटी कितेंय उणेपण आसा तें देवाचो शिराप म्हूण चिंतचें न्ही, बिलकूल तशें न्ही. दुसऱ्यान भावांनो आनी भयणींनो, आमकां एका रितीचें देवान बऱ्या जाग्यार दवरलां, बरेंपण फावो केलां, तें पुरो केल्ल्या तेन्ना एका रितीचो अहंकार येवचो सामान्य आनी साध्य. सामान्य आनी तेन्ना बोट जोखूंकी भोव सलीस. फारिसेवांची साल समकन आमचेर सावळी घालून आसता. ह्या खातीर आमकां सळावतो हांगा मंगळुरांत जायतें बरेंपण आसा, बरो हवो आसा, बरो पावस आसा, बरेंपण आसा, शांत समाधान आसा, देखून आमी बरीं. तेंच थंय काश्मीरान जावंक पुरो, या सिरियान जावंक पुरो, या अफगाणान जावंक पुरो, या पाकिस्तानान जावंक पुरो, उणेपण आसा, भयोत्पादक आसात, विविध रितीनी लोक कश्ट जाता. थंय देवान शिक्षा दिली, आमी बरीं म्हणलें तसलें फारिसेवपण आमचेर येवंक साध्य आसा. देवाक आमी दिन वाचचें सोडून देवा आमकां तुवें राखून येलाय आनी तसल्या व्यक्तींक आमच्या मागण्या वरवीं बरेंपण देवातान मागून दिवंक आनी तशेंच बरेंपण करूंक प्रयत्न करच्या बदलाक फारिसायीकपण आमचे थंय येवची साध्यता आसा. हाचेर आमी जगडून रावचें. बरें देवा बरी जावचें म्हळ्यार हें. तिसऱ्यान भावांनो आनी भयणींनो, एक आमी उडास दवरचें. जेन्ना आमकां दुखता तेन्ना मात्र आमी दुखयता. जेन्ना आमकां दुखना आमी आनी एकल्याक दुखयना. म्हज्या काणसुलाक मारल्या तक्षण, कोणेय मारल्या तक्षण म्हजो यात नीट जाता, रागात सळसळटा, पाटीन दिवंक जाता. पूण कोणें मारना जाल्यार कांय ना. म्हाका राग आडयल्यार मात्र ताकाय कितें म्हणून जावचें बरें हांव पळयतां. म्हणजे आमी इन्फ्लुएन्स जाता, पूण देव इन्फ्लुएन्स जायना. देव आपल्या बोगणांनी या आपल्या व्यक्तित्वांत बदलना. अनचेंजिंग गॉड. आमी उडास दवरचे, देव अनचेंजिंग. तो दुखी आनी संतोशा मुखांतर इन्फ्लुएन्स जायना. इट डजंट गेट इन्फ्लुएन्स. थोडे फावटी दुखांत बुडोवन शिराप घालिना, या संतोशाच्या फुग्यांत तो काडून रावना आनी ताचो फुगो कोणेय बुराक कर ताका टुस्सू कर सकयल घालूंक जायना. तो ससनाच्या ससनाक आनंद. ही इज ब्लिस. ताच्या संतोशाक तुवें बुराक कर, तो संतोश काडून ताका नासोवंक जायना. हें उडास दवरचें आमी. आमी जायते फावटी आमची चिंतना देवाचेर फोर्स करची, ती घालची आनी चिंतचें ताणें कितेंय देवाक दुखयलें देखून देवान ताका शिराप घालो. तुवें देवाक दुखोवंक जायना. हें उडास दवर. तुवें मनशाक मात्र दुखयत, देवाक दुखोवंक जायना. देव दुखी आनी संतोशाच्या की वयर. इज एबव. तो व्हरतो. पूण भावांनो आनी भयणींनो, तो तुजो मोग करता जाल्ल्यान तूं कश्ट जाताना तोय दूख पावता. तूं कश्ट जाताना तो दूख पावता. तुवें दुखयलें जाल्यार दुखता न्ही, तूं कश्ट जाताना, तूं पातकांत आसतना तो दूख पावता. आनी त्या तुज्या पातकांतावन, त्या तुज्या खोंडातावन, त्या तुज्या दुखातावन भायर काडूंक, तुका वयर काडूंक तो प्रयत्न करता. हें आमी समजचें. भावांनो आनी भयणींनो, देवा थंय वेरिएशन ना,
God is not susceptible to change or change of moods. He is not. आणि ह्या खातीर आयच्या वांजेलांत जेजून सांगिल्ले बरी, जशें तो बऱ्यांचेर तशें कोट्यांचेर आपलो पावस घालता. केन्ना तूं ह्या मूड स्विंग जाता म्हणून एपटी खुशी जावची, खुशी जाल्ल्या जाल्यार कितें पुरो बरें करचें, कितें पुरो बरें उलोवचें, जावं पुरो बायल्या घोव, जावं पुरो भुरगीं आवय बापाय, कितें बरेंपण. आनी कितें ऑफिसान जालें, या आनी कोणाक सांगलें शेजाऱ्यान कितें केलें, या आतांचो नार लिवन आमच्या पाक्यार पडलो, एक नळो फुटलो, इल्लें उदक जालें, आनी कितें जालें, हे देवा म्हज्या रागाचो काट तुटलो. मुखार मेळलो कोणी जावं दी, बायल जावं दी, घोव जावं दी, भुरगीं जावं दी, कोणी जावं दी, सळसळ्ळें. इल्लोसो उणो आसा जाल्यार स्टेचरार ताका सड, देखून घोवान बायलेक बायल्यान, भुरग्यान माजराक आनी कोणाक एकामेकाक. पूण देव तशें करता ना. देवाक मूड स्विंग्स नात. देव सदांच शांत, देव सदांच संतोष भरीत. आनी केन्ना आमी ह्या देवाच्या व्यक्तित्वांत भागीदार जाता तेन्ना आमी जें कितें जेजून सांगलें तें करूंक शकता. देखून जेजू म्हणटा, जशें देव बरो, जशें तो परफेक्ट संपूर्ण, खंयच्याच रितीन कोणूच ताका हालोवंक शकना, तशें तुमी जाया. तेन्ना तुमी वायट केल्ल्यांक बक्षूंक शकतल्यात, तुमच्या विशयांत कितें कितें आडू लयल्ल्यांक बरें करूंक शकतल्यात, फर्माण मारूंक वेचनान तुमी सर्व रितीनी बरें करूंक शकतल्यात. आनी ह्या खातीर भावण आनी भयणीनो, ह्या सर्व संगतेचें मूळ देवाचें बरेंपण, आनी आमी त्या बरेपणांत त्या देवाक चिटकोवन रावंक, ताचो एक वांटो जावंक, एक फांटो जावंक आमी आशिल्ले उतर जाल्यार, जशें जुवांच्या वांजेलाच्या 15व्या अध्यायात आमकां आयकूंक मेळचें, हांव दाखवाल आनी फांटो, हांव दाखवाल आनी तुमी फांटे. म्हजे थंय चिटकून रावा, म्हजे थंय रावल्ल्या शिवाय तुमच्यान फळ दिवंक जायना. फळां ही बरेपणाची. कसलीं दुस्मानाचो द्वेस करिनासतना रावचो, पेल्याचो मोग करचें जाल्यार बरेपणाचें फळ दिजे तर जाल्यार हांवें त्या देवा थंय, त्या जेजू थंय चिटकून रावचें, ना जाल्यार तें फळ येना. म्हाका दगदी देल्यांक पासत हांवें मागाचें तर जाल्यार जशें जेजून केलें हांवें ताचे थंय चिटकून रावचें. सैबान म्हजे थंय येवंक तें साध्य ना. खोट्यांचेर जर हांवें ताणें पावस वतल्या बरें, हांवें बरेपणाचो पावस वतीचें, हांवें ताचेर चिटकून रावचें. पातक्यांचेर आनी तशेंच कितेंच प्रतिफळ आशे नासतना बरें करीचें तर जाल्यार हांवें ताचेर चिटकून रावचें. म्हाका सलाम केल्ल्यांक मात्र सलाम करचें न्ही, हर एकल्याक बरो हांसो दिवन, ती बरी करून दित, वायट करून दित, सदांच बरेपणान रावचें तर जाल्यार हांवें ताचेर चिटकून रावचें. भाव आनी भयणी, हें जेजू सांगूंक अशें येता. बाबानो आनी भयणीनो, देवा बरी जावंक आपोवणें, पूण एक संगत आमी उडास दवरचें. देव शिक्षा दिता. नितीन तुवें ताका शिक्षा दिली, मोगान तुवें ताका रचलोय, पूण तुवें नितीन ताका शिक्षा दिली म्हणून एका महाप्रार्थनांत आमी मागता. देव कितेंय शिक्षा दीत तर जाल्यार नितीन शिक्षा दिता, अनितीन दिना, रागान दिना. जर हांव रागान शिक्षा दिता, नितीन शिक्षा दिवंक शकना. हो फरक आमी सोदून काडीचे. देव राग करिना, नीत आशेता, तो नितीवंत. केन्ना हांव आनी एकल्याक अनीत करता तेन्ना हांव देवाच्या नितीक वळख जाता. देव नितीन म्हाका शिक्षा दिता, दिवंक शकता, दितलोच. केन्ना एकलो म्हाका अनितीन अन्यायान म्हाका कितें करता, ह्या म्हज्या हातांत आसल्ल्यांक, भुरगीं जावंक पुरो, बरें आसलें करिनासतना वायट करतात, हांवें वगत रावून काही हे जायनातलें, बरी रुका बरी बसचें न्ही. हांवें नितीन शिक्षा दिवचें, शिक्षीत करीचें. एका बापायन आपल्या भुरग्यांक नितीन शिक्षीत करीचें. जायते फावटी ह्या दिसांनी प्रेझेंट डे पेरंट्स म्हणटा आमी, आधुनीक काळाची वडिलां भुरग्यांक शिक्षा दिवंक चिंतनाकात, आनी केल्लेंत सारकें म्हणलें जाल्यार एका पिशाचीन पान आसा. तांकां मारूंक नजो, तांकां दुखोवंक नजो, तें करूं नजो, हें करूं नजो. सॉरी, हांव मारीचें म्हूण सांगता न्ही, शिक्षीत करीचें, शिक्षा दिवचें, नितीन रागान न्ही. देखून तूं शिक्षा दितना उडास दवरूं, तूं हें कित्याक करनासाय, रागान करनासाय, करिनाका. रागान कोणाक म्हणी शिक्षीत करूंक येताय, करिनाका, राव थंयच, तुजो राग शांत जावं दी. समाधानाक ये. ताच्या उपरांत तुज्या भुरग्याक या कोणीय तुज्या हातांत आसल्ल्याक शिक्षीत कर. ह्या पावण्यास भाऊ म्हणे भयणीनो,
आईसो वांजेल आमी नियाळतना आमी देवा घरगां दिवंक फोवो केदें व्हरतें आपोवणें. जशें सर्गेचो बाप बरो तशें तुमी बरीं जाया. आनी जेजून आमकां शिकयलें कशें बरें जावचें गी म्हणून. सगळ्या आपणाच्या जिवितांत ताणें परत परत दर दर म्हणून दाखयलें. कोणाक तर रागान तो वायट करूंक वचोंक ना. आपणाक दुखलें म्हणून आनी एकल्याक दुखोवंक वचोंक ना. आपणाक पिवंडो फातक्यांचो तांचो इश्ट तांच्या सांगाता खाता भोंवता म्हणून आनी एकल्याकी तशेंच सांगूंक वचोंक ना. या आनी मुखार हांव तांचे सांगता जेवंकूच वचना. हें सकट म्हाका कितें कितें सांगतात. हांव इतलें बरेंपण केलें तर जर ही मनशां म्हाका कितें कितें बिल्लो लायतात. फातक्यां सांगता भोंवता आनी मुखार हांव फातक्यां सांगता वचोंकूच वचना. आनी मुखार हांव फिंड्या सांगता वचना. आनी मुखार तांच्या घरा जेवणाक वचना म्हूण रावूं ना. आमी जायते बटेन कितें करता एक दोन बरें काम करता आनी कोण गी घुसू घुसू उलयता. आनी मुखार हांव गुरकारत जायना. कित्याक बेश्टें कोण कोण उलयतात म्हज्या विशयान कितें जायचें. आनी मुखार हांव खंय बरें करूंक वचना. आनी मुखार हांव कोयराक रावंक वचना. आनी मुखार तें करना हें करना. सॉरी, डोंट बी इन्फ्लुएन्स्ड. कोणी कितेंय म्हणटा म्हणल्या खातीर तूं बरें करूंक वचनाका, पाड करूंक वचनाका. तुजो देव बरो त्या खातीर तुवें बरो जावंक प्रयत्न करूंक आसा. तितलेंच. तो बरें करता वो बरें उलयता म्हज्या विशयांत, तो पाड उलयता ना. जर तो कितेंय म्हज्या विशयान क्रिटिसायज करता हांवें समजूंक फावो म्हणजे तें कितें म्हणून उणेंपण आसा की म्हणून इल्लेशें चिंतूंक फावो. खंयच्याच उणेपणा खातीर न्हय, स्वार्था खातीर न्हय. तो ताच्या जिबेच्या खोर्जे खातीर तें करता जाल्यार तो कर नासून दी. कांय फरक पडोंक नजो. म्हज्या बऱ्यापणांत थंय कितेंच दुसरें येवंक नजो. हांवें कंटिन्यू करचें. निमाणें भावंडो आनी भयणीनो, थोडो तेंप आदीं थोड्या व्यक्तींक युकरिस्तीक मुनियरी जावन काम करीत गे म्हणून विचारलें तेन्ना तांणी सांगिल्लें, फादर साध्य ना फादर. तेदें व्हरतें काम आमच्यान करूंक साध्य ना फादर. आमी फातके फादर. आमी फातके देखून करूंक मुखार येना फादर म्हणत आसा. हांवें त्या व्यक्ती लागीं विचारलें, जर त्या दीस देवान म्हाका ह्या पळयतना हांवें सांगिल्लें जाल्यार हांव फातके म्हणून कितें हांव बरो म्हणल्या खातीर देवान म्हाका पळयला. आमी कोण म्हणी देवा मुखार सांगूंक शकता गी हांव बरो देवा, हांव बरी देवा, देखून म्हाका आपय म्हणून. आमी बरी म्हणल्या खातीर ताणें आपयलां गी. खंडीत जावन हांव बरो म्हणल्या खातीर म्हाका ताणें येजाक जावंक आपयलें न्हय भावा भयणी. तो बरो म्हणल्या खातीर आपयला आनी आमी ताच्या येजाक जावंक या ताच्या मुनियारी जावंक आयला न्हय आमच्या बळाचेर, न्हय आमकां सांगता म्हणून. आमी ताच्या बऱ्यापणाचेर वंदवून रावन वणकून रावन म्हणले बरी आमी आसा. देखून आमी चिंतचें न्हय कितेंय बरेंपण जर आमी करता तें आमच्या वरवीं म्हणून तें ताच्या वरवीं. केन्ना आमी आमचें बळ सगळें ताचे वयर घालता आनी ताचेर वणकून रावता कांय बेना. सलमान हांव कित्याक अमर देव जावन आसा, जैतेवंत तो जावन आसा. ताचेंय केन्ना आमी आमकां तो सोदून काडटा सर्व संगती साध्य जाता. जशें सर्गेचो बाप बरो तशें बरी जाय. थोडेपणी बरेंपण करया गी. त्या बऱ्या देवा थंय जियोंक प्रयत्न करया गी. रागाचेर थोडे म्हणी लगाम घालया गी. थोडो म्हणी कंट्रोल हाडया गी. तसो बरो देव आमकां प्रेरीत करूं. ताच्या बऱ्यापणांत आमकां वांटो दिवं. सदांच ताच्या बऱ्यापणांत आमी वाडोवंक आमी प्रयत्न करूं. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवान आमकां दिल्या एका वय, तिचे बरी संवसारांची सूख दिवंक गावाय.
देवा